आता 2 महिने जायत आयले. केपेच्या वीज खात्याच्या कार्यालयातले फोन बंद पडल्यात. वीज खात्यातलो फोन चलनाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाल्यात. रातच्या वेळार लायट गेली जाल्यार एक फोन लेगीत करपाक मेळना. लायटी गेली काय BSNL नेटवर्कूय नासता. ताका लागून जाता तितले बेगीन हो प्रश्न सुटावो करचो म्हणून लोकांनी मागणी केल्या. कांय दिसा भितर हो प्रश्न सुटावो जातलो म्हणून वीज खात्याचो पालवी अभियंतो संजीव म्हाळसेकारान आश्वासन दिला. 2 म्हयने जाले आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमगेले व्हडली भाटां हाडल्या हिंगे. म्हणल्यार ती कंप्लेंट बी घेता ते. हय, कंप्लेंट बी घेता ते. तेंगेले 2 म्हयने जाले हिंगा हाडल्या. आतां 2 म्हयने जाले तेंगे फोन चलना. रातची एक लायट गेली आमकां त्रास जाता. आमी पयलीं कितें जाता, फोन चलता दोन फोन मारतालीं. आतां आमकां हिंगा लागीं आसल्या कारणान आमच्यान वचून थिंग सांगपा जाता. आतां जरी तर एक रातचे आमल्या हुंयच्यान जावं हे सायडी हुंयच्यान एक वायर तुटून पडलो आनी तेका सपोज करंट आहा, ते लोकांनी थिंग दवरून हिंग धांवटेची पडले. सो हो एक व्हडलो प्रॉब्लम असो. आनी दुसरें कितें काय म्हळ्यार तेंगेलें तेंगे ऑथॉरिटी आहा तेमी थिंग बारीक कितें काम आहा ती चोवपा जाय. थिंगा बेश्टे हाडले थिंग बसयले तशें करून जायना. थिंग बाबा फोन चालू आसा ते कितें आहा तें चोवपा जाय. जे बिल आसा तेजे एक नंबर आहा, तो नंबर येयलो मागीर तशें न्हू तें म्हणटा तुका कंप्लेंट करता जाल्यार आतां कोणा लायट वयता कितें वयता जाल्यार कोणा कंप्लेंट फोन कसो कॉन्टेक्ट. ती म्हणटा तेगेर आसा बिलाचेर आसा तो डायरेक्ट एक वयता एक्सचेंज वयता थिंगा. तेंका सांगून तेमी मेसेज दिता सरा बी. मेसेज दिता मागीर ते आमकां सर आमकां कळयता. बिलाचेर एक नंबर आहा, 3 नंबर आसता ते. 3 नंबर आसल्यार ते डायल मारले मागीर ते सरा मेसेज येता तेंचे तो मोबायलाचेर. आतां पर्सनल गव्हर्मेंटा मोबायलान तेजे येता. तो येयले उपरांत मागीर ते आमकां मागीर सर मेसेज घालता तुमच्या कडेन लायट ना. आतां कितें जालां, भाटान आमी सद्याक आमचो तो टेम्पररी शिफ्टींग आसा. सो आमी परत हांगाच येतले. हांगा आमकां कितें जाल्लें पयलीं BSNL आशिल्लो फोन. तो BSNL आतां कितें जालां, आमी त्या कंपनीक मुद्दत दिले बट BSNL तेंचो तो फंक्शन जायना. सो सिमिलर केसीस बाकीचे आमच्या भागान जे आसा आवेडे आनी जे आमकां नेटवर्क मेळटा दॅट नेटवर्क इज नॉट अवेलेबल. सो आय हॅव पूट अ प्रपोजल घातला आमच्या चीफ इंजिनियरा कडेन की बाबा आमकां एक एवरी सेक्शनान एक इंडिविज्युअल सिम कार्ड आनी एक फोन दवरपाचो फॉर पब्लीक. आनी दी सेम फोन आमी वील एडवर्टायज की लोकांक कंप्लेन जेन्ना करता आसतना दॅट दे हॅव टू डायल ऑन दीस पर्टिक्युलर नंबर. सेंटराक कॉल करपाचें. दीस नंबर कॉल सेंटराक आमी जर पब्लीक समज थोडे अननोन कॉल आमी घेयना म्हणटानी कॉल सेंटराचो आमचे कडेन आसा. सो कॉल सेंटर इमिडिएटली आमी एक्शन घेता. आतां फ्रॉम डे आमी येयला न्ही आमी वी हॅव टेकन इमिडिएट एक्शन. आमी आसा केप्यां आनी हांवें ही बिल्डींग पळयतात. हे बिल्डिंगे आसा जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची ज्यो कंप्लेन येता ज्यो लोकांची कंप्लेनी आसता लायट वयता म्हणून ना जाल्यार बारीक आनी लायटीची इशू आसता ताका लागून. आतां पयलीं हें बाजारां आशिल्लें जी डेप्युटी कलेक्टर बिल्डींग आसा ती फाटल्यान RTO डिपार्टमेंट आसा ते बिल्डिंगे फाटल्यान आशिल्लें. पूण 2 म्हयन्या पयलीं हें हांगा हाडलां. हांगा कंप्लेंट करपाक फोन ना. जो पयलीं जे जाग्यार आशिल्ले थंय फोन आशिल्लो. आतां हांगा फोन नाशिल्ल्यान लोकांक खुबशे त्रास पडटात. हेजेर केपें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा तेणी लक्ष दिवपाची गरज आसा. हांव केपेंच्यान गोमंतक TV खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर.